सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे भेटेन. आयज एमिसाची मांडावळ करता आमची वेदी सेवकां ऑल्टर सर्वर्स. आमच्या वेदी सेवकां पासत मागुया, ऑल्टर सर्वर्सां पासत सगळीं आमी मागुया तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक, ती देवाच्या मोगाची आनी आपुरबायेची जावंक, आनी तांचे वरवीं आमचे हे चिखलेचे फिरगोजेन जायतीं बरेपणां येवंक तांचे पासत मागुया. आयज प्लासिदा डिक्रूज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताकाय आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज पर्यावरणाचे प्रेशितायेचो दीस, इकॉलॉजी संडे. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या इकॉलॉजी पासत, आमच्या पर्यावरणा पासत, पर्यावरण राखूंक सांबाळूंक जितले जाण वावुरतात तांचे पासतूय मागुया. सोनम वांगचूक, लद्दाख, लेह हांगासरलो थंयसरल्या लोकां पासत आनी ताचेय पासत, ताका अरेस्ट केल्लो आसा ताचेय पासत मागुया. रामा काणकोणकर हाचे पासत मागुया. आनी हेर एक्टिविस्ट जे आमचो एनवायरमेंट सांबाळूंक झुजतात तांचे पासत मागुया. आनी जांकां जबाबदारी आसा, मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी हेर मिनिस्ट्री घेवन आसात तांचे पासत, वेगवेगळे जे अधिकारी आसात ही खातीं चलयतात तांचेय पासत हे आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या आबा भयणो, आयज साद्या काळाचो 27वो आयतार. आमचे महादोन प्रांतान आयज पर्यावरणाक प्रेश्टिकायेक भेटयलोलो आयतार आमी समोर ओंपता. फाटलीं थोडीं वर्सां रचनेचो काळ सिजन ऑफ क्रिएशन सप्टेंबराचे 1 ते ऑक्टोबराचे 4 मेरेन इगोर्ज माता मनयता. बरे कारबारी जावन प्रितूम फुडले पिळगेक सांबाळुया हो आयचो विशय. ह्या बोरवासाचे उत्सवीक वर्सा आयज स्थलांतरी उत्सव जुबली ऑफ मायग्रंट्स आनी त्या भायर रचनेचो उत्सव जुबली ऑफ क्रिएशन आमी समोर ओंपता. जेन्ना मनीसकूळ देवा कडसून पयस वेता आनी ओनीत वाडटा तेन्ना रचनेची शांती इबाडटा. रचनेचार आनी रचना मोदे इश्टागोत नव्यान बांदूंक, देवाचेर बावात दवरूंक, काळजां मोवाळ करून बिजोडाय पयसावंक आनी आमी ही प्रितुमेचे आनी रचनेचे बरे कारबारी जावंक आनी अशें ह्या प्रितुमेचे दायज आमचे फुडले पिळगेक सांबाळून दवरूंक ह्या मिसाचे भेटेन देवा लागीं मागुया. आयज आमचे महादोन प्रांतान रचनेच्या काळाची संपादनी करतना तिरामोळचे फिरगोजींत आमी ही संबरोमणी करता. हे फिरगोजीचे वांगड्यांक आनी आमा सोमेस्तांक प्रितूम सांबाळूंक खूब खूब आशिर्वाद बोर म्हूण मागुया. पर्यावरणाचे प्रेशितायेच्या दिसाक रचनेचो काळ आमी समोरमता आसतना भाव भयणीनो, आतांच आमी आयकलां तशें बरे कारबारी जावन प्रितूम फुडले पिणकेक आमी सांबाळूंक आमकां उरलो. पूण जायते पावटी आमी हें चुकले करपाक, बरे कारबारी जावंक वो प्रितूम सांबाळूंक वो फुडले पिळगेचें चिंतूंक आमी फाटीं उरल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बरे कारबारी. सोम्या जेजू रचना पिरगोवता तेन्ना मनीसकूळ पासून पिरगोवता. सृश्टीच्या आनी रचनेच्या देण्या वरवीं देव आमकां जिवीत दिता तें अणभवूंक आमी चुकल्या. आनी हे सृश्टीचे बरे कारबारी जावचे सुवातेर निसंटन पळोवन निराशी जाल्या. खरें, पूण ती सांबाळूंक पावलां मारूंक ना.
आमकां बोगोस. सोमया काकुतकोर Somia Kakutkor. प्रितूम सांबाळया. क्रिस्ता जेसू, तुवें ही प्रितूम आमकां तुज्या मोगाचें दान कशें दिलां. आमी जायते पावटी हे प्रितुमेची देणी आमच्या स्वार्थाक वापरून ही प्रितूम निसंटना वाटेन दुखडल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर Krista Kakutkor. फुडले पिणकेक सोमया जेजू, ही प्रितूम आमच्या पुर्वजां कडलें घेतलेलें आमचें खाशाचें दायज न्हय, पूण आमचे फुडले पिणके लागीं घेतलेलें उश्णें. नॉट इनहेरिटन्स फ्रॉम आवर एन्सेस्टर्स, रादर अ लोन फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन. हें सोत आमी विसरल्या आनी प्रितुमेची देणी सांबाळूंक बेजबाबदार जाल्या. आमकां बोगोस. सोमया काकुतकोर. Somia Kakutkor. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. देवा उंचोरगी शांती ताच्या इस्ता संसारी देवा सुचाराया एकल्याच उदा सोम्या देवा देवा देवाची शेणये शेणये तूं संसाराचे पाप काडलाय बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे. पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे Amen. 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 प्रार्थुया. सुर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणाक. हे बाबाक प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सवेस्परा, केन्ना पर्यान हांव तुका उलो मारीत रावतलो आनी तूं म्हाका आयकचो नाय, आनी जुलूम अशें म्हूण तुका आड्डतलो आनी तोरी तूं म्हाका सोडोवचो नाय.
म्हज्या दोळ्यांक ओनीत कित्याक दाखयताय आनी जुलुमशाय चलता थंय कित्याक नदर घालताय. बोल आनी जबरदस्ती इतलेंच हांव पळयतां. सोगलीं मेलून झगडीच आनी दुस्मानकाय वाडत वेता. तेन्ना सवेस्परान जबाब दिवन म्हाका म्हणलें, तुजें दर्शण बरोवन दवर आनी सोडसोडीत वाचूंक मेळपाक पात्यांचेर बरोवन काड. हें दर्शण आपल्या नेमलोल्या कालाक तें शाती पावयतलें आनी फटोवचें ना. कालाव करून येयत जाल्यार तूं ताका राव. तें चुकोय नासतना येतोलेंच आनी उशीर करचें ना. पोले, जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय तो दुबावतलो, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वासपणान जियेतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सगळीं म्हणुया. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिन वासुया. तो तिरकडप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सोडपट पडया ताच्या मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची परसा, चोरवाक वेड्यो शेळयो. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयती रावया. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. मेरी बाळकांनी अरण्यान मासा केले तशे, तुजी काळजां फातरा वरी दारून करूं नाका. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोन्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोळपून गेली. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात.
बागिवून पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुमचेर हात दवरला तेन्ना जी कृपा देवान तुमकां दिल्या ती जागोय म्हूण तुमकां उगडास कोत्ता. देवान आमकां बेजुडायचो ओत्मो दिवंक ना, बोगोर, गोठाय, मोगाचो आनी आपदामावनेचो. म्हणटूच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लोजे नाका. वो हांव ताचो कैदी जालो म्हूण म्हजे पासत तुवें लोजचें न्हय. देवाच्या पोदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर खोस सोंसून घे. क्रिस्ता जेजूच्या भावार्था आनी मोगा सोमदीन म्हजे कडसून तूं आयकून जाणोय ती निर्बेल शिकवण तुजो एकलोच नमुनो करून दवर. तुजे आदीं केल्लो बरो तेवो आयचे सोवे जियेता त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी सांबाळून राव. देवाचें उतर हें उद्गार. देवाचो सोब सासनाक तोखता, ताच्या सोबदाची बरी खबर तुका परगटल्या. Zui sorbes porak, zui zui. Zui sorbes porak, zui zui. Zui sorbes porak, zui sorbes porak. Zui sorbes porak, zui zui. सगळे आमी बरे भाशेन उबी रावया, आमचे हात जोडया आनी शुभ वर्तमान सगळीं चीत दिवन आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. धर्मदुतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उठोन दर्यान वचून उबें जा. अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकतें. तुमचे मदीं असलो कोण मनीस आसत की नांगरून वो गोरवां चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक, चल वेगी आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर अशें तो म्हणचो ना काय. आपणें सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय वय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिच्या भुरग्यांनो, आवय बापायनो, आतां ह्या जाग्यार आयज आमी बसून पर्यावरणाचे प्रेशितायेचो दीस जेन्ना मनयता तेन्ना आदीं जायतीं आमचे लागीं भांडारां आसलीं आनी आतां ना. तांचो जाता जाल्यार उगडास करात. भोव करून जीं कोण वाडलेलीं आसात तांकां चड लागता. वो भुरगीं आसात, तुमच्या आवय बापायनी वो तुमच्या वडिलांनी तुमकां कडेन सांगलोलें, आमच्या तेंपार अशें आसलोलें, आमच्या तेंपार अशें आसलोलें. ह्यो सांगलोल्यो वस्तू आसात त्यो मनान हाडात तुमच्या. भुरग्यांनो, आमच्या काळार जी आदीं भांडारां आसलीं ती आयज जायतीं ना. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेशीस हें एक आमी आयकलां.
तशींच वेगवेगळीं ह्या पर्यावरणाची भांडारां जी आसली ती आयज ना, तुमकां पळोवंक मेळना. आमी पळयल्यात जाणटीं आसात तांणी. आनी जे भाशेन हें एक वस्त ना जायत वेता तें पळोवन खंत भोगता, दूख भोगता. आतां हिंगा तुमी चिखलेचो गांव सोबीत सुंदर, काय बरो दिसना चोवपाक? सोबीत सुंदर, बरो, काय बरो. जरी तर तुमची माय पाय आहात ह्या गांवची, वा तुमचे शेपाय शेमाय आहात, तांकां जरी तर तुमी विचारलें चिखले कशें आसलें तेंच्या तेंपार, तीं तुमचे भशेन भुरगीं आसतना आनी आतां तुमी भुरगीं आसा तेन्ना हें सांगल्यार जायतो फरक दिसती पडटलो न्हू जॉन? तूं आसतना केसो आसलेलें? बरें आसलेलें. आयज बरें आहा? आयज तीं भुरगीं म्हणटा बरें आहा म्हण. पूण तुमी आयज जें बरें आहा म्हणटा तो जाणटो धवे केंसांचो मनीस म्हणटा आमच्या तेंपार काय बरें आसलेलें. आनी ल्हव काबार जायत आसा. भोव करून हिंगा सकल आसात ह्या वाटेन जिन्ना, पेंटा, फोंडवे, आजून पासून एक बरो जागो. हिंगा इगर्जी लागीं रावन काय बरो दिसती पडटा हो. आनी तो दोंगर दिसती पडटा फाटल्यान. इगर्जीच्या ह्या वाटेनूय बी दोंगर आहा. वयर जरी तर ड्रोन शॉट काडलो जाल्यार बरें दिसता इतलें. आनी तोच ड्रोन शॉट मातशें मुखार त्या वाटेन वयल्यान व्हरत जाल्यार रेजिना मंदीच्या त्या वाटेन, आनी मागीर आल्त दाबोलीं त्या वाटेन व्हरत जाल्यार तो तोंड आंकडें कोत्ता, आमट कोत्ता जॉन. पळोवपाचें ना. आनी तेंच हिंगाय जावपाक शकता. बघ करून हिंगा जिना, पेंटा, फोंडवे एक रावंड मारून चोयात त्या वाटेन. बरीं बिल्डिंगां येता, मेगा प्रोजेक्ट्स सगळे सुरू जातनाच भितर सोदतना पत्रीं लायलेलीं दिसती पडटलीं, भितर काम चलता. कोण तरी आपली प्रॉपर्टी डिवेलप करता. आनीक मातशें सायडीक ह्या वाटेन वच, मुखार वयता व्हडलीं बिल्डिंगां येतात ती दिसती पडटा. तुमचे पासत डिवेलपमेंट आमच्या सरकारान आनी तुमच्या आवय बापायन तुमचे पासत डिवेलपमेंट केला. त्या घरान वचून तुमी रावपाचें. बरीं व्हडलीं आं थिंगा एक हयात म्हणलेलें येता खंय व्हडलें हॉटेल. हें आमच्या गांवांत जें घडटा तें गोंयभर सगल्या गांवांनी घडटा. आनी जायते जाण तें पळोवन दुखी जातात. आनी जायतीं जाणां तोंडान बोटां घालून ओगी पळयतात कितें जात काय, काबार जात काय. आनी थोडे आमचे जोना भाशेन तोंड आमट करून आसा. आमच्या तेंपार काय बरें आसलेलें आनी आतां काबार जाल्लें. थोडीं जाणां म्हणटात आतांचीं, म्हजे बाराबरचीं जीं आहा तीं, गोंय काबार रे फादर. आनी कितें झगडटा गोंय सांबाळपाक, काबार रे फादर. आनी फाटल्यान आहा ती तुमी. अद्याक खबर पासून ना, तुमकां घडये खबर पासून ना कितें वॉट वी आर टॉकिंग अबावट. समजोचें ना थोड्यो वस्तू. कित्याक जें कितें आमी पळयलां तें तुमी पळोवंक ना. आनी तुमी आमचे भाशेन जाता म्हणल्यार तुमकां पळोवपाकूय जायत्यो वस्तू मेळच्यो ना. आनी तें बेश्टें चलचित्र न्हू, काल पळयलें आनी आयज पळोवंक मेळना तसलें न्हू. पूण तुमचीं भांडारां, जशें आयज सुरवातेक आमी बोगसणे मागता आसतना म्हणलां, हें जें प्रितुमेचें दायज आहा तें आमच्या पुर्वजां कडेन घेतलेलें आमचें दायज न्हू. पूण तुमचे कडल्यान, तुमचे फाटल्यान जी पिळगा येवपाची आसा तेंकडे आमी लोन घेतलेलो आसा. लोन घेता तो परतून दिवपाक जाय आनी वयल्यान इंट्रस्टूय पे करपाक जाय. पूण आयज जे भाशेन चल्लेलें आसा भुरग्यांनो, तुमचो फुडार आमी वाट लायली जाल्यार असल्या संदर्भान आयज जायतीं जाणां आपलें दायज सांबाळपाक मुखार चल्लेलीं आसात. देखून जायतीं आंदोलनां जातात, जायत्यो कॅम्पेन्स जातात. तुमी आयकल्यो आसतल्यो. आमची तरणाटीं आयज टॅक सेवी सगळे वेगवेगळे सोशल मिडिया आसात, तांचेर यूट्यूब जावं, फेसबूक जावं, नाजाल्यार हेर दुसरे जे आसात ताचेर आपल्यो कॅम्पेन्स करतात. ट्विटर कॅम्पेन्स. आनी कसल्यो कॅम्पेन? हॅशटॅग म्हणून घालतात. हॅशटॅग सेव HCU आयकल्लें आसतलें तुमी. सेव हसदेव फॉरेस्ट, सेव मोलें, सेव मादेई, सेव गोवा हॅशटॅग. आनी हे सगळे जी आयची युवा पिळगी चलयता, फुडल्यान आमकां फुडें जें येवपाचें आसा थंय आमचें दायज सांबाळचें पासत ह्यो चळवळी आयज सुरू जाल्ल्यो आसात. एके भाशेन जे कोण ह्यो चळवळी चलयतात आनी खरेंच हाचो निकाळ घेवंक सोदतात ते बरे कारबारी जावपाक सोदतात. वी आर द स्टिवर्ड्स. आमकां काम दिल्लें आसा, हें आमचें दायज, तें सांबाळूंक आमी मुखार. भाव भयणीनो, आयचे वाचपांनी आमकां हाचो संदेश काय बरो मेळटा. पयलें वाचप तुमी आयकलां जाल्यार हाबाकूक प्रवादी.
हबाकूक प्रवाद्याचें पुस्तक धाकटेंशें, फकत 3 आवेसवर आसात, 3 चॅप्टर्स. आनी भोव करून जे कोण अधिकारी आसात, आमदार मंत्री आसात आनी अधिकारी आसात, वेगवेगळी खातीं घेवन आसात, डिपार्टमेंटाचे हेड आसात, तांणी तशेंच जे कोण एक्टिविस्ट आसात आयज, तांणी हें पुस्तक वाचपाक गरज अशें म्हाका दिसता. तिनूच फकत 3 चॅप्टर आसात. आनी ह्या चॅप्टरान, ह्या पुस्तकान हबाकूक प्रवादी देवा मुखार कंप्लेन घालता, तक्रार रडटा देवा मुखार. आमी आयकलां आयज. आनी हे भाशेन हबाकूक प्रवाद्यान म्हणलें, सायबा, ही जुलूमशाय, बेकायदेशीरपण आनी जबरदस्ती केन्ना पासून तुका हांवें उलो मारीत रावचो, आनी केन्ना पासून तूं ओगी रावतलो, कांय करचो ना, आनी केन्ना पासून आमी हीच जुलूमशाय, हें बेकायदेशीरपण सोंसपाचें, हो विलाप करता देवा मुखार. आयज खरें गाय आमचे मुखार आयज जायते जाण हेच भाशेन रडटात. आयज आमी दिसाच्या दिसाक आयतारा आमी दिसाच्या दिसाक मीस जाता तेन्ना मागता पर्यावरणा पासत जे कोण सोंसतात तांचे पासत. ह्या दिसांनी रामा काणकोणकार, सोनम वांगचूक हांचे पासत आमी मिसाचे भेटेन मागता. कांय जायना मरे फादर, तरी पूण आजून पासून तशेंच आहा. कितलो वेळ सायबा आमी तुकडे मागपाचें, आनी तूं ओगी रावतलोय आनी आमकां पळयतलोय. हेंच आयज आमची गत जाल्ली आहा. आनी कित्याक जाल्ली आहा? कित्याक आमचे मुखार आयज पृथ्वी रडटा. क्राय ऑफ दी अर्थ. पृथ्वी रडटा, पिरगोवता. आनी पृथ्वी जेन्ना पिरगोवता तेन्ना आमकां दिश्टी पडटा कशे भाशेन लँडस्लायड्स जातात. मागीर आतां हे पावस जाता तेन्ना आमी पळयलां नॉर्थ इंडिया कशे भाशेन ह्यो लँडस्लायड जाल्या तेन्ना जीं घरां आसलीं कुशीक, वो धाकटीं धाकटीं हॉटेलां बांदलोलीं, ट्युरिजम वो पिलग्रिमेज सेंटर्स गेलीं सगलीं उडोवन. आनी अशें घडटा तेन्ना कोण चड रडटा? कोण आमदार मंत्री मरोन पडलेले आयकल्या तुमी? कोण अधिकारी आहा तेंचीं घरां मोडलेलीं आयकलां? रडटा मोडटा ते गरीब दुर्बळ जे आहा तेंची. ती गडे त्या न्हंयचे धडेर वचून आपणाचें घर बांदलेलें गेलीं, कोसळोन गेलीं सगलीं. आनी डिवेलपमेंट म्हणून जायत्या जाणांनी आपलें बिझनस हें बिझनस केलां. ते कॉर्पोरेट्स आहात, ते आमदार मंत्री आहात, तेंची आहात, तेंची बिझनस गेली, पूण ते आपूण सुसेगाद आनी आपल्या बंगल्यांनी रावतात सुरक्षीत. आनी ह्या पासत जेन्ना पृथ्वी रडटा हे भाशेन, तेन्ना हे पृथ्वी बराबर जो दुर्बळ आहा तो रडटा. आम आदमी, सादे लोक जे आहात ते रडटात. जायते जाण मरोन गेले, जायते जाण वाचले, पूण तांचीं घरां गेलीं. त्या घरांत तांचे डॉक्युमेंट्स गेले उडोवन. आयज तेंची आयडेंटिटी ना. आतां सरकार येतलो, CAA आनी हे दुसऱ्यो वस्तू घेवन डॉक्युमेंट्स दिखाव. तांकां आपणाच्याच घरांतले भायर, आपणाचे जमनींतले भायर. म्हणटूच जेन्ना पृथ्वी रडटा तेन्ना मनीसूय रडटा, दुर्बळ आहा तो रडटा. आनी हेंच हबाकूक प्रवादी देवा लागीं विचारतालो कंप्लेन घालून. आयज आमकांय घडये हें कंप्लेन आसतलें, देवा कितें आमी सोंसपाचें, तूं कित्याक ओगी रावता, कित्याक तूं तांकां खास्त दिना? हबाकुकाच्या ह्या कंप्लेनाक, ह्या तक्राराक देवान जबाब दिलो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां हो जबाब, तो दुसऱ्या आवेस्वरान आमकां मेळटा. आनी देवान जबाब दिला तो कितें, हो सगल्यांनी जाणा जावपाक जाय. देवान जबाब दिला तो कसलो? देवान जबाब दिलो, हें जें दर्शन तूं पळयता तें बरोवन दवर. तुजे फाटल्यान कोण येता ते तांणी तें वाचपाक, ताणें 3 चॅप्टरांनी तो बरोवन दवरला. देखून हांव म्हणटा वाचपाक जाय आमी तें. आनी कितें दर्शण? ह्या दर्शनान प्रमाणीक मनशां जिवीं आसतलीं आनी जुलूम करतल्यांचेर 5 शिराप पडटले. कितले? 5 शिराप. हांवूय पवित्र पुस्तक शिरापाची खबर उलयता. देव शिराप घालता, देव शिराप घालना. पूण जे कोण हें निसंटन करतात तांचेर 5 शिराप आसात. दुसऱ्या आवेस्वरान बरयल्ले आसात ते वाचात घरा वचून. हबाकूक चॅप्टर 2 आहा तो बरे भाशेन वाचात. 5 शिराप भोव करून जे कोण अधिकारी आसात, जे कोणा कडेन जबाबदारी आसात, जे मिनिस्टर आसात, तांणी हें वाचपाक जाय. 5 शिराप तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर येवपाचे आसात. कित्याक हें निसंटन तूं करता. देखून भाव भयणीनो हें जाणा जावपाक गरजेचें. दुसरी वस्त ह्या दर्शनान सांगला ती, जें बरेपण आसा, भरपाई करपाची आसा ती हांव कोत्तलों. तुज्या मागण्याक हांव जाप दितलोच. तूं जो वावर करता, तूं जो ताळो उबारता ताका हांव जाप दितलों.
काळ येता तेन्ना तो काळ येवं पासून राव, प्लीज वेट. येतलोच, तो येनासतना रावचो ना, चुकचो ना येवपाक. हीं उतरां आयज आमकां ह्या पयल्या वाचपान मेळटा. आनी तो येतलोच तेन्ना ही प्रितुमेक पेकोवणी आनी नव्यान भरपाई करपाची, रेस्टोरेशन घडोवन हाडटले. ही डॅकेड जी 2021 to 2030 तुमचो काळ. आनी युनायटेड नेशन्स हांणी हें जाहीर केल्लें आसा डॅकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. हें सगळें जें आमी पाड घातलेलें आसा, म्हणल्यार म्हजे पिळगेन जें पाड घातलेलें आसा तुमच्या भुरग्यांचें, तें नव्यान बांदून हाडपाक एक निर्णय घेतलेलो आसा युनायटेड नेशन्स. सगळीं राष्ट्रां आख्ख्या संवसाराची आमी जें पाड घातलां तें आतां बांदून काडपाक 10 वर्सांतलीं 5 काबार जालीं. आतां आमी 2025 आसा. इकोसिस्टम रेस्टोरेशन करपाक जीं पावलां चालू आसात तांकां आमचो आदार जावपाक जाय. नाजाल्यार हीं उतरां सदांच तुमकां शिकपाक मेळटलीं. डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, क्लायमेट चेंज, आनी मागीर क्लायमेटाचे रेफ्युजीज जाल्ले आसात घरदार ना जावन. हें भुरग्यांनो तुमच्या जिवितांत जावपाक जायना. हातूंतली तुमकां राखपाक जाय, सांबाळपाक जाय. आनी तें राखपाक सांबाळपाक तुमकां हे दोशेर पावना जावपाक ही आमचे आवय बापूय आसात, तांणी आयज वावरूंक जाय. आनी तांचे बराबर तुमी वावरूंक जाय. नाजाल्यार हें आतां आमचो जॉन तोंड आमोट करून आमकां दाखयता, म्हज्या तेंपार काय बरें, तुमच्या तेंपार तेजे बाड्याचें तोंड आमोट जाता, तें तुमकां मेळटलें आंबट तोंड. हें आमकां नाका. देखून आमकां जबाबदारी आसा म्हणटच दुसऱ्या वाचपान आयज भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरयता. आनी तिमोथ म्हणटा तो बिशप. आनी त्या बिस्पाक भाग्योन पावलून सांगलें, पवित्र आत्म्याच्या देण्याचो उजो अदीक पेरोय. म्हणल्यार फॅन घाल थिंगा. पवित्र आत्म्याची कीट पेटलेली आहा, फॅन घाल, पेटोवपाक जाय. हांव कोत्ता तें काम, तुमकां पत्तून सांगून फॅन घालपाक, पेटोवपाक आनीक इल्लो उजो. कित्याक तुमी जरी तर तुमचें दायज सांबाळना जाल्यार फकत रडोंक पडटलें. आनी देखून हें करपाक फकत मोगूच न्हय, पूण भावार्थ आनी चुरचुरे दाखोवप, जबाबदारी घेवप, हें लोकांक शिकय अशें म्हणून भाग्यून पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता. म्हणटच क्रिस्ती शिकोवण, जी खरी शिकोवण आसा ती आमकांच आप दमावणी, सेल्फ कंट्रोल करपाक आपयता. मेळटा तितलें हायलें आनी सगळें पाड घातलें हें करपाक न्हू. आयज मनशाची आशा वाडलेली आसा, आमकां दिसती पडटा तितलेंय जाय. आयज आमचो भुरग्यांचो कल्चर आमचो करून उडयल्लो आसा. आमच्या आवय बापायनी म्हणल्यार म्हज्या काळाचे जे आसात तांणी आयज तुमचो फुडार पाड घातलेलो आसा. कित्याक तुमकां शिकयलां आनीक वस्तू घे. कल्चर ऑफ कन्झ्युमरिजम कितलें आहा, पावच ना, आनीक जाय आनी पाड पिड्यार सगळें वेस्ट, कल्चर ऑफ वेस्ट जाल्लो आसा. आनी देखून आयज आमचे भोंवतणी जो इतलो कचरो दिसती पडटा, जॉन तुजे तेंपार दिसती पडटा रे, हो आतां कचरो आहा तो एवरी डे आमचे जे सफाई करपाचे कर्मेदल आहात ते पोतयो घेवन दिसती पडटा आमकां ह्या रस्त्याचेर. भोव करून हो आमचो रस्तो निवळ आसता चिखलेचो, आनी सद्दां सकाळीं तीं घेवन काडटात. कित्याक काडटात सद्दांच? कित्याक आमी सदां उडयतात, सुदरोच नात आमी. दिसाच्या दिसाक आमचो कचरो थंयसर पडटा आनी तो कचरो काडपाक तांकां पडटा. निवळ दिसता. तुज्या तेंपार काडटाले लोक अशें करून डेली काडना आसले. आयज आमकां हें शिकयलां. एक सादीशी चॉकलेट पासून खायल्यार तो पेपर इस्कॉलान शिकयलां, जायतें शिकयलां तुमकां. शिकयनासतना दवरूंक ना. तरी पूण हातीक कडकडो येता तुमच्या भुरग्यांच्या, उन्ना हातीन. हें सांगपाक बरें दिसना. चिप्स पॅकेट्स चडशीं तुमच्या इस्कॉलाच्या भोंवतणी वचून पळयात, इंटरवल जालो चिप्स पॅकेट्स. इस्कॉलान कितलें शिकयलें तरी पूण थोड्या इस्कॉलांनी भुरगीं बरे भाशेन शिकल्यात, तीं पाळटात आपले कायदे. आनी तांच्या इस्कॉलान भितर जरी तर सरत निवळ दिसता, बरें दिसता, डिसिप्लीन सांबाळलेलें आसा. भायर वचत जाल्यार मातशें दुसरें चित्र दिसती पडटा. जाल्यार हें भुरग्यांनो आयज तुमी चिंतपाक जाय. तुमचो फुडार, तुमची प्रितूम तुमी पाड घालतात आतां. घोडे आमी शिकयलां, आमच्या असल्यांनी तुमकां शिकयलां हें पाड घालपाक. डिसिप्लीन दाखोवंक ना तुमकां. आमचे आदले जे आसले तेंच्या काळार काय बरें आसलें तें आयज आमी सांबाळूंक ना. देखून भाग्यून पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता, सांग तांकां
हें करपाक ही जबाबदारी तुमकां आसा म्हूण, जाल्यार ही जबाबदारी आसा आमचें सार्वीक घर, आ कॉमन होम देवान जें दिल्ल्या तें सांबाळपाक आमकां सगल्यांक कायदो आसा. आनी शुभ वर्तमानान जेजूक शिसांनी मागलें, सायबा आमचो भावार्थ वाडय. कित्याक हें सगळें जरी तर आमी सांबाळटले हांव, हें राखतलें हांव, हें आमी समजतले हांव, जाल्यार आमकां इल्लोसो तरी भावार्थ जायो, आमचो भावार्थ वाडय. आनी जेजून तेन्ना सांगलें, सांसवाच्या बिया इतलो पासून तुमकां भावार्थ आहा जाल्यार तुमच्यान व्हडलीं व्हडलीं कामां करपाक जातलीं. त्या झाडाक म्हणपाक जातलें, उठ झाडा आनी वच आनी दर्यान उबें राव, आनी तें वयतलें, तुमचें आयकतलें आनी रावतलें. केदी व्हडली पदवी जाता केन्ना केलां कोणें? खंय आहा काय आमचो भावार्थ? झाडां काडून दुसरे कडेन दवरपाची गरज ना. पूण जेजू सांगता तें, आमकां जरी तर इतलो भावार्थ आसा जाल्यार जें कितें आमी करपाक जाय तें आमी करतले. हांव जशें बागेवन पावलून तिमोथाक चीट बरोवन सांगलां, तुमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना. यू आर नॉट कावर्ड्स. बावतिजम घेतला, तूं क्रिस्तांव जाला, यू आर नो मोर अ कावर्ड. पूण आयज आमी जायतीं जाणां बावतिजम घेतला, बट वी आर लिवींग लायक कावर्ड्स. भेजूड मनशां कशें जियेतात. देखून कितें आमचे भोंवतणी वायट जाता, होगी राव, तोंड बंद कर, जाप काडनाका, कितेंच करनाका. फकत झगडीं करपाक न्हू, कितें बरें करपाक पासून आयज आमी जायतीं जाणां भियेता. हांव करपाक वचत जाल्यार म्हजे फाटल्यान कोण आसतलो, कोण येतलो, लोक कांय आपयल्या येना, हांवें एकल्यान मरपाचें नाकाच. भेजूड जाल्लीं आसा आमी. आनी हो बेजुडायेचो आत्मो आमकां दिवंक ना, पूण आमकां काळजीदारपणाचो आत्मो दिला म्हूण बागेवन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता. आनी जेजून सांगलां तें जरी तर आमचें सगळें जातलें शुभ वर्तमानान. चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय तें आमी केलां अशें तुमी म्हणात म्हूण जेजू सांगता. पूण तें आमी म्हणटले हांव जाल्यार पयलीं आमी करपाक जाय. आमी करूंकूच ना जाल्यार आमी म्हणटले हांव कितें? चालतीं बेश्टीं चाकरां कशीं ही प्रितूम सांबाळपाक, हे प्रितुमेचें दायज सांबाळपाक आमी वावर करूंक गरज आहा. पूण आमी करपाचें आयज तें सोडलेलें आसा. वो आमकां आनी दुसऱ्यो वस्तू आसात. आयज आमी भुरगीं शिकपाक इतलीं बिजी, डेली ट्युशन्स, डेली प्रोजेक्ट्स, डेली हें, आनी आतां NEP आनी येयल्लो आहा, बिजी सारकीं. भुरगीं सगळ्याहून चड बिजी आहात आयज. तुमकांय बिजी करून दवरलेलीं आसात. डोंट लूक दीस सायड दॅट सायड. तुमचें जें दायज आमचे असलीं मनशां पिड्ड्यार करतात तुमी पळय नाका. तुमी बसात आनी शिकात, हें शिकयल्लें आहा. जाल्यार भुरग्यांनो आनी आवय बापायनो, ह्या भुरग्यांच्या हें आमी समजपाक गरज आहा. हें जरी तर समजना जाल्यार ह्या भुरग्यांचो फुडार आमी पाड घातला, आनी हाची झुट्टी आमी देवा मुखार दिवची पडटली. हे 5 शिराप म्हणटात ते आमकांय लागतले जरी तर ह्या भुरग्यांच्या फुडाराचें आमी आयज जरी तर काळजी घेयना जाल्यार. जशें आयच्या ह्या विशयान आमी म्हणलेलें आसा, बरे कारबारी जावन प्रितूम फुडले पिळगेक सांबाळुया. हें आमी करना जाल्यार आमकां तें पडटलें. हे पासत आमकां पवित्र सभेन शिकवण दिल्ली आसा. आमचे पवित्र सभेची समाजीक शिकवण सारकी व्हेरी स्ट्रॉंग, आनी तातूंत खेरीत भाशेन पर्यावरणा विशीं जायती शिकवण आसा. तें सांबाळपाक आमकां कायदो आसा. सुरवातेक जावन आमकां देवान कारबारी नेमलेले आसात. जेन्ना आख्खो संवसार रचलो तेन्ना मनशाच्या हातान घातलो हो कारबार. आनी आमचो पाप साहेब सोंपून गेल्लो पाप साहेब फ्रांसीस आपले ह्यो चिटी बरोवन आमकां उगडास करता. खेरीत भाशेन हे 2 दाखले, लावदातो सी आनी लावदाते देवूम. हें आयकलां तुमी पयलीं न्हू? 2 चिटींचीं नांवां म्हणात म्हजे बराबर. कितें तीं नांवां? एक लावदातो सी, फॉर्सान म्हणात कितें? लावदातो सी, आनी दुसरें लावदाते देवूम म्हणात. ही नांवां आमी उगडास धरपाक जाय, म्हणपाक जाय परतून परतून. लावदातो सी म्हणटा तितून पाप साहेब 10 वर्सां आदीं तो आमकां बरयल्ली 2015. तेन्ना पाप साहेबान आमकां हें प्रितुमेचें रोडणें आनीक दुर्बळांचें रोडणें जें आहा तें आमकां दाखयल्या. क्रायसीस इन वीच वी आर लिवींग. आनीक हें सगळें जें आहा तें इंटरकनेक्टेड. त्या पासत इंटेग्रल इकॉलॉजी म्हण दिली आमकां. सगळें इंटरकनेक्टेड. आमी एकामेका कडेन कनेक्टेड आहा. आमी त्या दोंगरां कडेन आनी त्या झाडां कडेन आनी त्या जनवरां कडेन कनेक्टेड आहा. तांकां वायट जायत जाल्यार तें आमकांय वायट जाता. हें पाप साहेब आमकां खेरीत भाशेन लावदातो सी हातून बरोवन सांगता. आनी देखून इकॉलॉजिकल कन्वर्शन हें एक उतर. फाटीं तुमकां उगडास आसतलो, थोडीं उतरां म्हणपाक लायिल्लीं तुमकां हांवें, आनी एक दीस सांगतलो म्हूण सांगलेलें कित्याक म्हणपाक लायलां तें. तातूंतलें एक उतर आसलें इकॉलॉजिकल कन्वर्शन.
एक आसलेलें ग्लोबल सावथ. ग्लोबल सावथ म्हणटा ही नेशन्स, जी गरीब नेशन्स, आनीक ती हे जी क्लायमेट चेंज जाता तातूंत तुमचे भाशेन भुरगीं कश्टवतात आयज ह्या देशांनी चड. व्हडल्याय देशांनी कश्टवतात, पूण ह्या दिसांनी ग्लोबल सावथ म्हणटा ते सगळे देश आसात, तातूंत आमचोय देश आसा. जाल्यार हे बाराबोर मेळून आतां हे कॉन्फरन्स जावपाचें आसा, थिंगा उलोवपाचें आसा. जाल्यार पाप साहेबान ही चीट बरोवन जाल्या उपरांत रोखडीच 10 वर्सां सोंपचे पयलीं 2023 लावदाते देवूम चीट बरयली पोत्तून आनी एक शिटकावणी दिली. जें कितें आमी लावदातो सी हातूंत सांगलोलें, हें इकॉलॉजिकल कन्वर्शन मागलोलें, कांयच करूंक ना तुमी, सुसेगाद आसात बसून. आनी ह्या पासत हें व्हडलें अदृश्ट येवपाचें आसा. देखून नव्यान पाप साहेबान एक उलो मारलो, कॉल टू एक्शन. लावदाते देवूम हातून चलात, उठात, आतां तरी उठात. दीस इज युअर लास्ट चान्स टू सेव युअर प्लॅनेट, टू सेव युअर लायफ. आतां करना जाल्यार तुमचें जिवीत काबार. हें पाप साहेबान आमकां एक शिटकावणी कशी दिल्ली आसा. आनी हाचोच फोड कसो हो रचनेचो काळ, सिजन ऑफ क्रिएशन आमी मनयता. सप्टेंबराचे पयलीर तावन सुरू जाल्लो आनी आतां कालच्या दिसा कुतुंबराचे 4 तारखेर तो सोंपलो. आमचे दियोसिसीन आमी आयच्या दिसाक हो आयतार इकॉलॉजी संडे, फर्स्ट संडे ऑफ ऑक्टोबर आमी मनयता. आनी आयज ही समरमणी तिळामोळ केपें हांगासर जातली. सगलो लोक थंयसरलो ते पॅरिशीचो भलायकेचो गोठो हो समरमतात. भलायकेचो गोठो म्हणल्यार थंयसर शेतकामती जायते, आमचीं शेतां थंयसर आसात. जाल्यार हे शेतकामती भलायकेचो गोठो आयज समरमतात. कित्याक हें जरी तर आमी सांबाळलें जाल्यार आमी आमची सृश्टी सांबाळपाक पावतले. हें आयज ते समरमतात तेन्ना आमी तांचे बरोबर आसचीं. म्हणल्यार आमच्या गांवांत हांगासर जें कितें आमी सांबाळपाक जाय, जें आमचें पाड जाता तें सांबाळूंक. देखून ह्या वर्साचो विशय पीस वीथ क्रिएशन. हे रचने कडेन शांती. हांव नकळो तुमी जे आमी आतां डेयली तुमच्या ग्रुपांचेर डेयली एक प्रेयर येता, पीस वीथ क्रिएशन वाचतात तुमी, वाडलोलीं वाचतात, तुमच्या ग्रुपांचेर येता तें पीस वीथ क्रिएशन. दिसाच्या दिसाक एक मागणें आमी भेटयल्ले आसा. आनी ह्या आख्ख्या सिजन ऑफ क्रिएशन म्हणटा तेन्ना मागणें देवा मुखार आनी ही फिर्याद देवा मुखार मांडलेली आसा. आनी जरी तर आमकां दिसता ती मागणी बेस्ती, एक दीस धाडपाची आनी सोडपाची, जाल्यार ना, चूक ती आमची समजणेन. ह्याय मागण्यांक देव तोच जबाब दितलो. ह्या मागण्यांक तुका फोड मेळटलो. मातसो राव, चुको नासतना ताका जबाब मेळटलोच. आनी जे कोण वायट करता तांकां शिराप पडटले आनी जे कोण प्रमाणीक आसात तांचें जिवीत सांबाळटलें. देव हें आमचे पासत करतलो. आनी ह्या पासत हें सगळें आमी बाराबर करचे पासत हो कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज ताका म्हणटात, COP30 ब्राझील जाता ह्या वर्साक. आनी सगळीं राष्ट्रां आख्या संवसाराची थिंगा बाराबर मेळटलीं. तुमचे पासत, तुमच्या फुडारा पासत निर्णय घेवपाक भुरग्यांनो. तुमचो फुडार कशे भाशेन जातलो, कितें उरतलें, कशे भाशेन एनर्जी तुमी वापरतल्यात, रिन्युएबल रिसोर्सीस, नॉन रिन्युएबल रिसोर्सीस हांचे विशीं निर्णय घेतले. मागात ह्यांचे पासत, तुमचे पासत, तुमच्या फुडारा पासत जेन्ना हे निर्णय जातात. आमचो बिस्पसायब कार्डिनल फिलीप नेरी फेरांव आमच्या आसियेच्या सगळ्या कातोलिकांच्या नांवार थंयसर हो भाग घेता ह्या कॉन्फरन्साक. ताचेय पासत मागुया. तशेंच आमचे भारताचे एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी तांची टीम हातूंत भाग घेता आमच्या भारता पासत. जाल्यार तांचेय पासत मागुया. आनी आख्ख्या संवसाराचे जे सगळे लिडर ह्या कॉन्फरन्साक मेळटले तांणी बरे निर्णय तुमचे पासत घेवचे पासत तुमी मागूंक जाय. तर भुरग्यांनो, सोपयता आसतना आमच्या गोंयचेर नदर. गोंय म्हणटा तें तुमचें आनी आतां जें कितें जाता तें तुमकां सगळें. तर ह्या दिसांनी जे आमचेर व्हडलें वायट आयिल्लें आसा, जें इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलतात, आमच्याय गांवांत आसात, पळोवपाक मेळटा. आनी ताचेर आमी जो एक्शन घेवपाक जाय तें करपाक भिजूड मनीस आसात ते फाटीं आसात. आनी थोडे जाण कोण मुखार सरतात तेंचेर केसी जातात, FIR जातात. जे कोण सांबाळपाक सोदतात तांकां चिट डावन दवरपाक सोदतात. आनी ह्या पासत जे कोण थोडे ओगे आसात तांकां लागून हो सरकार आयचो हें करीत आसा. देखून तुमच्या फुडारा पासत भाव भयणीनो, आमच्या गोंयांत आयज रेल्वे डबल ट्रॅकिंग, कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन, नॅशनलायजेशन ऑफ आवर 6 रिवर्स हें सगळें करून दवरलेलें आसा. म्हादेई रिवर डायवर्शन
आनी त्याच बरोबरी सगलीं आतां लँड कन्वर्शन जी चालू आसात तुमच्या फुडाराचें निसणटन. तर कृपा मागुया आमकां हें सांबाळूंक, आमी रागान आमी झगडीं करून न्हय, पूण शांती करून देवा लागीं, हे प्रित्मे लागीं आनी मनशां लागीं ही शांती करून आमी हें बरेंपण मेळोवन घेवपाक आमकां कृपा मागुया. पयले सुवातेर देवा लागीं मागुया आनी जाता तितले पावटी ह्या आल्ताराचेर येवन देवा लागीं आमची कंप्लेन्स घालुया. कित्याक आमची कंप्लेन्स आमी घातल्यांत ती जायते पावटी ती कुशीन उरतात, पूण जे कोण चुकीचे आसात, जे कोण चोर आसात तांची कंप्लेन्स मानून घेतात. रामा काणकोणकार हाका मारलो देखून जे प्रोटेस्ट जाल्ले कालच्या दिसाक तांचेर केसी जाल्या. ऑपोजिशन MLAs आनी 450 लोक तांचेर FIR कित्याक प्रोटेस्ट करपाक आयिल्ले देखून. हें चिंतात भुरग्यांनो, हें चिंतात भाव भयण्यांनो, आयज आमी खंय पावलेलीं आसात. हें जरी तर आमी बदलनात, हें बदलूंक आमी जरी तर पावलां मारिनात जाल्यार ह्या भुरग्यांचो फुडार भाव भयणीनो काबार. म्हणटच ह्या आल्ताराचेर उबारुया तांचो फुडार आनी आमी जोण एकलो बरे कारबारी जावन ही प्रितूम आनी हे प्रितुमेचें दायज फुडले पिळगेक आमी सांबाळूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सोरपुदार बापा, स्वर्गान प्रितुमेच्या वचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान चलमलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचे मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. लिओ आमच्या भाग्योंत बापान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्मान आनी संवसाराच्या यार बिस्मांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे रचनेचो सांबाळ करचे मौन आनी जबाबदारी पवित्र सभेन कालचीदारपणान रचून हाडूंक देवाची जाणवाय तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाच्या प्रांतांतल्या आनी गांवांतल्या राजकारबाऱ्यांनी पदवेचें, पयशांचें आनी मिजाचीचें गुलामपण सोडून रचने लागीं शांती करूंक, प्रितुमेचो परामोस आनी सांबाळ करूंक बरे निर्णय घेवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान ब्राझील देशांत कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज COP30 हो अंतरराष्ट्रीय एकवटीत राष्ट्रांचो मेळावो जावचो आसा. संवसाराचे शांती आनी तोखपा सारके उदरगती खातीर एकठांय जातल्या राष्ट्राच्या प्रतिनिधींनी काळजीदार पावलां मारून निर्णय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत
शांती विशीं आनी पवित्र सभेचे पाप साहेबाचे आनी बिस्माचे दाखले वाचून ते जिवितान आपणावंक आमकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पृथ्वीचेर जातले क्लायमेट चेंज अणभवून गोंय आनी धामावचें निसर्गीचें आनी समाजाचें निसंतोण पळोवन आमी देवाचेर भरवसो धरूंक, निसंतोण करतल्यांक बोगसण्या वरवीं न्हवसरूंक आनी निसंतोणाक आड एकवटान वेगवेगळीं पावलां मारूंक देवाचो आत्मो आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरात. मोगाळ बापा, तुवें आमकां रावपाक प्रितूम दिल्या, जेवपाक जेवण, उदक आनी वारें दिलाय. देखून आमी तुका दिनवासता. तुजे रचनेचो सांबाळ करूंक आनी फुडले पिळगेक ती सांबाळून दवरूंक आमकां आदार दी. हे मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. पेटोनिमीत घेऊया C43. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलाय. तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा. तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी
तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट पोर गुटुया. आमी तुझे मरण बोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची खेरीत भाशेन पर्यावरण सांबाळूंक जाणें आपलो जीव दिला तांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बरे कारबारी जावन हे पृथ्वेचें दायज फुडले पिळगेक सांबाळूंक जें कितें आमचे लागीं आसा देवान दिल्लें तें आमी पयलीं मानून घेवंक जाय, ताची तोखणाय करूंक जाय. जें आमचे भोंवतणी निसंटन जाता ताका आमी दोळे उक्ते पळोवन जें पृथ्वेचें रोडणें आसा आनी जें दुर्बळाचें रोडणें आसा तें नवें करपाक, तें सांबाळपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. आनी हें सगळें करपाक आमी एकठांय येवपाक जाय. हीच कृपा आमकां दी म्हूण आमी देवा लागीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान उलो मारून मागुया. आमच्या बापा, सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. अशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कापले तुझी गापूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कापले तुझी गापूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कापले तुका शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus, Jesus, Jesus,
जेजू जेजू जिवीत तुझे जावं जिवीत आमचे तुझे भोवती जायती वाड्या गांवा शारांत उपास तापास काटा तांचो हुस्को गोराक तुमचे भोवती जायती वाड्या गांवा शारांत उपास तापास काटा तांचो हुस्को गोराक जेजू जेजू जिवीत तुझे जावं जिवीत आमचे जेजू जेजू जिवीत तुझे जावं जिवीत आमचे प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादुसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसुया. आयज साद्या काळाचो 27वो आयतार. पर्यावरणाचे प्रेशितायेक भेटयल्लो आयज आयतार. रचनेचो काळ आयज हाची संपादनी जाता आनीक तिळामोळ फिरगोचेन आयज ही समारंभणी जातली. गेल्ल्या आयताराक इगर्जेन दान जालें 29,290 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,140 रुपया. सगळे मेळून 30,430 रुपया. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या वेदी सेवकांक आमची शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा आमी. भाव भयणीनो, तुमच्या भुरग्यांक वेदी सेवक जावपाक तुमी पाठोवची. दर शेनवाराक सांजेर 5 वाजता तांची जमात जाता. वेदीची सेवा करप म्हणल्यार क्रिस्ताची सेवा करप. हें तांकां करपाक असो एक तुमी दिवचो. फुडलो आयतार साद्या काळाचो 28वो आयतार
पयल्या मिसपावणी 7 वाजता मांडावळ करूंक लिटल फ्लावर समुदाय बिहायंड NSD. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक दोतोनीचीं भुरगीं. बुधवारा दिसाक सांजेर 6:30 वाजता बो पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. खेरीत भाशेन ह्या बुधवाराची बोजवण आमी पर्यावरणा पासत इकॉलॉजी पासत भेटयतले. शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता बो पवित्र संस्काराची बोजवण, मागीर मीस. 13 तारखेर उतुंबराचे रेजिना मुंदी मोन्युमेंटा लागीं मीस जातलें. वयर हांगा तावन पुरसांव करून भायर सरतल्यात. 4:30 वाजता सायबिणीची इमाज, फातिमा सायबिणीची इमाज घेवन इगोर्जे लागीं भायर सरून वयर वेतले. तुमकां ज्या कोणाक ह्या पुरसांवान भाग घेवंक जाय, आमी चलून न्हू पूण आमच्या मोटरांनीच ही रस्त्या वेल्यान तावन धाकटीशी यात्रा कशी काडटल्या. जे कोणाक तातूंत भाग घेवंक जाय तांणी बेगीन 4:30 वाजता येवचें. 5:15 वाजता तेर संत्या उपरांत मीस जातली. आमच्या फाब्रिकाचे कमिटीन कळोवपाक लायला, नाल्ल काडून जाले पाडो जालो, आतां विक्रेक दवरलेले आसात. आदीं सगळे नाल्ल आसात ते बाल्कान कोणाक तरी भायर विकताले आनी मागीर आमचो लोक बाजारांत वचून तेच नाल्ल म्हारग घेवन येता. ह्या पासत आमचे कमिटीन चिंतलां हे पावटीक आमच्या लोकांक आमी हांगाच उणे रेटीन दिवया. तांकां बाजारांत वचून सुबेज घेता तेजे पावटी आमचे नाल्ल उणे रेटीन तांकां हिंगा दिवपाक मेळटले. तुमच्या मदल्या कोणाक हाचो लाभ घेवपाक जाय, खुशी आसा घेवपाक, जाल्यार आमच्या फाब्रिकाचे कमिटी मेंबरांक ना जाल्यार इगर्जेच्या ऑफिसान येवन तुमी कळोवचें. तशेंच आमची 400 वर्सांची समरंभणेची आतां संपादनी जाता. 16 तारखेर सांजेर 5 वाजता मिसाची भेट जातली. बोमानेस्त कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव ही मिसाची भेट आमचे बरोबर आनी आमचे पासत भेटयतलो. त्या दिसाक आमचो 400 years कॉफी टेबल बूक भायर सरता. तशें सांगलां आदीं आमचे चिखलेचे विशीं बरयलेलें चडशें कांयच ना, पूण हे पावटीक हें पुस्तक आमी काडलां तेका ISBN नंबरूय बीन आसा. हातूंत आमच्या गांवचे विशीं जायत्यो वस्तू आदल्यो तश्योच आतांच्यो बरयल्ल्यो आमकां मेळटल्यो. हो सगळ्यां लागीं आसचो, दर एक फामिली लागीं आसचो हो आमचो आवंडो. जायतो बरो मोठोसो जाला तो, ताचें मोल 1000 रुपया. पूण हें सगल्यांक पावचे पासत आमचे कमिटीन एडिटोरियल बोर्ड जो आसा तांणी हो निर्णय घेतला 50% डिस्कावंट दिवपाक आमच्या लोकांक. वो जे कोण 10 तारखेच्या ऑक्टोबराच्या 10 तारखेच्या आदीं आपलें प्री बुकींग करतात तांकां 50% डिस्कावंट दवरलेलो आसा. हेंय सांगूंक लायलां की 10 तारखे उपरांत ओरिजिनल रेट म्हणल्यार 1000 जातलो. ह्या पासत तुमच्या मदल्या कोणाक हो डिस्कावंट घेवपाक जाय, तुमच्या फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्या लागीं तुमचें नांव दिवचें, नाजाल्यार आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान तुमचें नांव दिवचें आनी तुमची कॉपी तुमी घेवची. ही कॉपी न्हयच फकत आमच्या फिरगोजकारांक, दुसऱ्याय फिरगोजांतल्या कोणाकूय जरी तर जाय जाल्यार तांच्यांनी बीन ही सवलत घेवपाक जाता. न्हयच फकत कातोलिकांनी, न्हयच फकत क्रिस्तांवांनी, दुसरेय आमची भाव भयणां आसात, हिंदू, मुस्लीम आनी हेर कोणूय जांकां इंट्रस्ट आसा हे भाशेन तांणी हें प्री बुकींग करपाक जाता, पूण 10 तारखेच्या पयलीं. हें मातशें तुमी तुमच्या वळखीचे आसात तांकांय कळोवचें. भावार्थाची ड्युटी पेटोवप 15 तारखेर निमाणें. हे थोडेशे दीस उरल्यात, आतां 10 दीस उरलेले आसात. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर सयेक घेवपाक जाय, तुमच्या कुटुंबा बरोबर येवन ही भावार्थाची ड्युटी पेटोवंक आनी मिसाचे भेटेन एक कुटुंब कशें वांटो घेवंक, जाल्यार तुमची नांवां आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान दिवचीं. 18 ऑक्टोबराचे आमचे तरणाटीं सेव ब्लड डोनेशन कॅम्प घडोवन हाडटात. जशें सांगलां आमी जाणा सगलीं, एक बाटली भर जरी तर रगत आमच्या कुडींतलें भायर सरत न्हू, रोखडेंच झाप झाप करून आनीक रगत येता. म्हणल्यार तूं फ्रेश जाता, न्यू रगत येता रोखडेंच, काबार जायना आमचें रगत. पूण तुज्या कुडींतलें एक बाटली भर रगत जें भायर सरलां तें कोणाक तरी जिवीत दिवपाक उपकारपाक शकता. देखून ह्या पासत तुमी 18 तारखेर सोनवारा दीस सकाळीं 10 वाजता ते 1 वाजता लूट करची हिंगा.
म्हजें घे म्हजें घे म्हजें घे म्हण सगल्यांनी रगत दिवचें आनी रगत दिता तें कोणाक जीव दिवपाक उपकारतलें आनी त्याच बरोबर तुका नवें रगत येतलें. पंचायतीचो नोटीस कळोवंक लायता. ग्रामसभा मिटींग आसतली फुडल्या आयताराक 12 सकाळीं 9:15 सुरू जावन प्रिमायसीस ऑफ विलेज पंचायत चिकाली हाची डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेली आसा, ती तुमी वाचची. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी पर्यावरणाचो दीस मनयता आनी आमच्या चिखलेच्या पर्यावरणा विशीं आमी नियाळ केला जाल्यार आनीक एक पावटी सांगतलो. ग्रामसभेक वचात 12 तारखेर फुडल्या आयताराक. तुमचें गांवचें जें कितें निसणटण जावपाचें आसा तें बंद करात आनी तुमच्या गांवांक जें कितें बरें जाय तें सांबाळात. म्हजे दीस जावपाचे येयले, फाल्यां घडये हांव आसचो ना. तुमी आसतलीं तुमचो गांव सांबाळपाक, गांव पळोवपाक तुमचो. आनी जरी तर तुमच्या गांवची इतली सोबिताय जी आमकां आयज दिसती पडटा आजून पासून उरलेली आसा, ती जरी तर सांबाळना जाल्यार ह्या भुरग्यांक रडपाक पडटलें आनी मागीर जोना भाशेन तोंड आमट करूंक पडटलें. आमच्या तेंपार आसलेलें आतां कांय ना हें म्हणपाक पडटलें. हें जायना जावपाक ग्रामसभेक वेचें. आवय बापायनी ग्रामसभेक वचून तातूंत भाग घेयात आनी जे प्रकल्प येयलेले आसात. बो करून सांगता, हांगासर जिना पेंटा फोंडवे जायते न्यू प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसात. बऱ्यो बऱ्यो वयता थिंगासर पत्री बांदलेली आहा, भितर काम चलता. जर एक जाची प्रॉपर्टी आहा तेका आपली प्रॉपर्टी डिवेलप करपाक हक्क आसा, कोणाच्यान आडावपाक जायना. पूण ते प्रकल्प कसले येतात, मेगा प्रोजेक्ट जरी तर येतात जाल्यार तातूंत खतरो आसा. बो करून हिंगा वॉर्ड नंबर 11 आहा, थंय एक ग्रूप आहा, हांवूय त्या ग्रुपान आहा आनी आमचो पंच मेंबर रोमन वाज. थिंगा कितें उदक ना जालें, रोमन बाब उदक ना, रोमन बाब लायट ना, रोमन बाब रस्तो सारको ना. ग्रुपाचेर घालतात पंच मेंबराक सांगपाक. पूण आमी जरी तर आयज तोंड उगडपाक सोदना आमचें, जाल्यार फाल्यां त्या पंच मेंबराक स्वतावपाक आमकां कसलोच हक्क ना. आनी हें कित्याक स्वतावपाक पडटा? आतां फुडल्या दिसांनी जरी तर हे प्रोजेक्ट सगळे रियल जाले जाल्यार आनीक एक पावटी सांगता, जिना पेंटा फोंडवे तुमकां उदक खंयचें आसतलें, तुमकां लायट कितली मेळटली आनी तुमचे रस्ते केद्दे जातले आनी तुमचो कचरो जो आहा, जे मेगा प्रोजेक्ट्स येतात थिंगा तेंचो कचरो खंयसर वयतलो हें मातशें पयलींच चिंतात, ताचे वयर उलयात. आनी ह्या पासत ग्रामसभेक वचून कॅरींग कॅपेसिटी हाचेर तांची स्टडी करची मागात वचून. कॅरींग कॅपेसिटी म्हणल्यार आतां हो धाकटोसो गांव आहा, इतलो वाडो, ह्या वाड्यार आमचे लागीं उदक कितलें आहा, आमचे लागीं लायट कितली आहा, आमचे रस्ते केद्दे आहा, आनीक आमकां वेस्ट डिस्पोजल करपाक कसल्यो फॅसिलिटी आहा, हें सगळें जाणा जावन हिंगा कितल्या लोकांनी रावपाक जाता, ही आमची प्रितूम तांकां कितल्या जाणांक सपोर्ट करपाक सोदता, हेका कॅरींग कॅपेसिटी म्हणटात. ही कॅरींग कॅपेसिटी करना आसतना परमिशन बेश्टे सायन मारून दित आसात, पयशे घेयत आसात. हाचे विशीं जरी तर तुमी आयज तुमचो ताळो उबारनात आनी तुमचे दोळे उगडनात जाल्यार ही फाल्यां भुरगीं उपाशी पडटलीं. ही भुरगीं फाल्यां लायट नासलेली आनी पत्तून पत्तून लायट वयता, 1 वरभर उदक मेळटा, असले दीस तांचेर येवपाचे आहा. हें जायना जावपाक वचात, मेळात, बराबर उलयात, डिस्कस अमंग युअर सेल्फ कितें जाता तें तुमचें आनी ग्रामसभेक वचून ताचेर निर्णय घेयात. ती ग्रामसभा आनी कोणाची न्हू, ती तुमची. म्हणटच तुमी वेचें आनी हाचे विशीं निर्णय घेवचे. तशेंच कालच्या दिसाक आमचो पेट ब्लेसींग आसलो 4 तारखेर ओतुंबराचे कॅन्सील करपाक पडलो. कित्याक युनियन होम मिनिस्टर हिंगासर विजिटाक येयला आनी 8 वरां भर रस्ते बंद, आमचो रस्तो बंद. काल इंग्लीज मीस कॅन्सील करपाक पडलें, दाबोली मीस कॅन्सील करपाक पडलें, कित्याक कुट्टाडे सावन चिकाली सर्कला लागीं रस्तो बंद अशें सरकारान जाहीर केलें. हे जे VVIP कल्चर आहा आनी हांवें पासून फेसबुकाचेरूय बीन घायला आनी म्हज्या वॉट्सॅप स्टेटसाचेरूय घायला. सायबा, तुमकां जरी तर आमची गोंयकारांची इतली भिरांत दिसता, येयनाका मातशें आमच्या गोंयांत येयनाका. यू आर नॉट वेलकम टू आवर स्टेट. इतली व्हडली सॅक्युरिटी जाय, आमी शांत मनीस गोंयकार आनी गोंयकारांची तुमकां इतली भिरांत दिसता आनी फॉर युअर सॅक्युरिटी 8 वरां आमचो रस्तो बंद दवरपाक पडटा आनी आमचे सगळे मांडून हाडलेल्यो वस्तू आहा त्यो कॅन्सील करपाक पडटा. तुमी निमण्या वखदारी भशेन सांगतात जाल्यार येयनाका आमच्या गोंयांत. हें सांगपाक शिकात तांकां. जे मिनिस्टर आसात आनी आमदार आसात ते आमचे राजा न्हू, धोनी न्हू, ते
ते आमचे गुलाम, आमचे पासत तांकां हाडलेले आसात आनी हे भाशेन येवन जरी तर आमचें जिवीत खत्र्यान घालता आनी अस्वस्थ करता जाल्यार तांकां आमी सांगपाक जाय. आतां मागीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी बीन येवपाचो आसा तेन्ना आनी कसली सेक्युरिटी आसतली खबर ना. ती करून आमचें जिवीत हे भाशेन हालोवन दवरचे पयलींच मातशें तांकां सांगात. ग्राम सभेक वयता तेन्ना हाचेरूय तुमी मुद्दो करचो. आमचो वयलो आहा तो रस्तो फोडून उडयला, पाड घातलेलो आहा आमच्या मिनिस्टरान आनी आतां ह्या वाटेन सगळें डायवर्ट जाता आनी आमचें जिवीत आहा तें खत्र्यान पडटा. हे भाशेन ह्या पासत उलोवपाक शिकात. बेश्टें कांयच्या कांय न्हू, पूण जाणा जावन तुमी उलोवचें. हो म्हजो उलो तुमकां. आनी कालच्या दिसाक जें आमचें पेट ब्लेसींग आसलेलें तें दुखडून फाल्यांच्या दिसाक व्हेलां. जरी तर कोणें आजून रेजिस्टर करूंक ना जाल्यार तुमी तें रेजिस्टर करचें. हें फुडल्या आयताराक करपाक आमकां सजेशन आयिल्लें, पूण फुडल्या आयताराक ग्राम सभा आसा आनी तुमी वचपाकूच जाय. ह्या पासत आमच्या तरणाट्यांनी म्हणलें आयताराक नाका, आमी फाल्यांच करया. देखून फाल्यां तुमचे सगळे पेट्स जे आसात तांकां तुमी घेवन येवचे. सांजेर 5 वाजता हें पेट ब्लेसींग जातलें. आनी कोणूय येवपाक सोदता भायले दुसरे फिरगोजीचे वो आमच्या धर्माचे न्हय दुसऱ्याय धर्माचे आपल्या ह्या मनजातीचेर आशिर्वाद मागूंक सोदता, दे आर मोस्ट वेलकम. तांकांय तुमी कळोवचें. समुदायाच्यो जमाती 5 तारखेर सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक नाझारेत मार्कीस हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. 12 तारखेर आयतारा दीस मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी नमिशा पिंटो हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. तशेंच होली फॅमिली समुदाय नाकेली गाब्रियल वाज हाच्या घरान सांजेर 5 वाजता. एका बऱ्या देखणारान इगोरचे 31,000 रुपया आनी आनीक एका बऱ्या देखणारान 25,000 रुपया आपलें दान दिलां. तुमच्या उदारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. गूड सॅमेरिटन फंड हाका एका बऱ्या देखणारान 5,000 रुपया दिल्यात. भाव भयणीनो, ह्या गूड सॅमेरिटन फंडा विशीं आनीक एक पावटी परतून सांगता. आमचो हो फंड तयार केल्लो आसा तो आमचे मदें जे कोण अडचणीक सांपडलेले आसात आनी दुडवांची खरेंच गरज आसा, आदार ना दुसरो, तांकां आमी तो आदार दिवपाक आमचे फिरगोजेन केल्लो आसा. ह्या पासत कोणूय जरी तर गरजेवंत आसा मातशें येवन आमकां कळोवचें. हाची कमिटी ना, इन्वेस्टिगेशन व्हडलें कांय ना. पादविगाराक येवन सांगपाक जाय आनी पादविगाराक तुमची केस सांगपाक जाय. पादविगारान एप्रूव केलो हो आदार आमच्यान आमच्या लोकांक दिवपाक जाता. तर असली सवलत तयार केल्ली आसा ताचो गरिबां पासत आनीक जे कोण गरजेक सांपडलेले आसात तांचे पासत तुमी घेवचो. आनी ह्या बऱ्या कामाक तुमकां कोणाकूय जरी तर आदार करपाक दिसता जाल्यार आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान येता तेन्ना गूड सॅमेरिटन फंड ह्या पासत ही तुजी देणगी म्हूण तुवें सांगून तुजो रिसीट घेवचो. सगळीं उबी रावया. आतां मिस जाल्या उपरांत आमची 400 वर्सांची समरमणीची प्रॅक्टीस आसतली. जीं भुरगीं ह्या समरमणेन वेगवेगळे तरेन वांटो घेवपाची आसात तांणी भितरूच बसून रावचें. उरलेलीं आसात तांणी आपले दोतोनीक वयचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया E12. तुझी बरेपणा कोशिरिया तुझो मोनिको कसो Gito
उजवाडाची पोत्या